स्ट्रे कॅटलचे फोंड्या भितर आसा तेज्या खातीर आमी हांगा एक गोशाळा जी ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा अप टू डेट डेवलपर्स एंड कॉन्ट्रॅक्टर्स हेका जें काम पडलां तें 15,59,000 ह्या अमावंटाचें पडलां आनी तेणें काम तुमी पळयलां आसा तें जोरान काम चालू आसा आनी हांगा 2 सेक्शन आसा ते 2 सेक्शनांत आमी ते रॅम्प करून सोलींग आतां PCC घालतले आनी म्हाका दिसता एक 15-20 दिसां भितर हें सगळें काम वयर शेड घालून सगळें काम जातलें आनी जी गोरवां आसा तांकां आमी थंय आमी ते एकदां ही जातकीच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आमी दितले एनिमल हजबंड्रीक तेन्ना आमकां ती गाडीय मेळटली सो एक हे म्हाका दिसता 20-25 दिसां भितर एक 20 दिसां मॅक्झिमम 20-25 डेज हेजे भितर काम जातलें आनी बरी सुवात जातली जेन्ना सगळीं गोरवां जी आसा स्ट्रे कॅटल्स तांकां मागीर सगळें आमी हांगा हाडून दवरतले आनी जागा बी खूब व्हडली आसा सो हेज्या खातीर म्हाका दिसता आमी हे बरें आमचें खूब फास्ट काम चालू आसा आनी हें रोखडेंच जातलें. कितली एरिया आहा अरावंड ही टोटल? एरिया खूब आसा ती पूण आमकां ही जी आमी मारला ही स्ट्रे कॅटला खातीर हांगा तांकां रातची ती हांगा सगळें ग्रेजिंग चरपाक वतली आनी मागीर ते हांगा येवन तांकां हांगा रातची ती बसतली तांकां मागीर कितें खावड बीन घालतले ते NGO जे आसा तांकां आमी ते टायप केले. सो आनी केअरटेकर बी हांगासर तुमगेले मनीस आसतले ना ते NGO कडेन आमी जे टायप केले पळय तेंचे सगळे हे करतले ते गोरवां आमी जेन्ना आमी तांकां हे दितले वेहिकल ते सगळे तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची ते हाडून ते हांगा हाडून ते दवरतले. जी स्ट्रे कॅटल्स आहा ही स्ट्रे कॅटल्साक लागून लोकांक खूब प्रॉब्लम क्रिएट जाल्लो आसा आनी वर्सान आमी जर रिकॉर्ड चॅक केलो जाल्यार गेल्या वर्सा 3 फॅटिलिटी तशेंच ह्या वर्सा अशेंच दोग जाणांक हात फ्रॅक्चर पांय फ्रॅक्चर जावन ह्या गोरवां लागून एक्सिडेंट जाल्ले आसा. गोंय सरकार जायत्यो स्किमी काडटा पण गोरवां रस्त्या वयल्यान पेश करपाक लागून आजून पर्यंत कसलीच यंत्रणा काम करिना. फोंडेच्या स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.